विलेज पंचायत श्रीस्थळ हांगा आसात. श्रीस्थळचो हो वार्ड नंबर 1 दुप्यामा वार्ड. ह्या वार्डाच्या पंचान पयली आपल्या पंचायतीक आनी लोकल आमदाराक मागणी केल्ल्यो आपली ज्यो वार्डाच्यो ज्यो रस्ते आसात प्रामुख्यान दुप्यामळ आनी बाकीच्यान 2 हे तिनूय रस्ते जातिल्ले बेगीन जावचे म्हण. कित्याक फाटले पावसाक हांगा चलपाक त्रास आसलो, गाडी व्हरपाक त्रास आसलो. हे परिस्थितीत आमी आयकल्लो आसली, कोणी आमदारान आयकल्ला आनी प्रशासनान आयकल्ला. तेका लागून तेका नाइलाजान लोक तेका त्रास करपाक लागले. तूं पंच जावन आमची रस्त्याचें डांबरीकरण जायना, एटली डागजुजी जायना. तेन्ना तेणी तेका सोंसूं जाय जालें. तेन्ना मागीर तेणी निव्वळ आपले मार्ग अवलंबलो जो महात्मा गांधीन आंदोलनांतल्यान कितें काम करपाचें काम करपाची केल्ली पळय तशे प्रमाणे तेणी आंदोलन केलें. आंदोलनाचें उपोशण एक दिसांनी कट्टर उपोशण केलें फूल दीस. आनी त्या उपोशणाक आमी तेका पाठिंबा दिलो. कित्याक आमकां बरें जालें जे आमचे पंचायतीचे तालुक्यांतले पंच हे कामा लागून आंदोलन करपाक ते मागीर बाकीचें काम कशें करप, ताका लागून आमी तेका पाठिंबा दिलो. आनी त्या वेळार आमी तेजे बरोबर आमी त्या ऑफिसा भितर गेल्ले, जे PWC ऑफिसां जे रोड्स करतात त्या ऑफिसांत गेले. त्या ऑफिसांत आमचे येई मेळ्ळे, जेई मेळ्ळे. तेजेर आमकां सारकें उत्तर मेळना. तरी तेमकां आमी इतलें दामून दवरून तेंचे कडच्यान उत्तर आयकून घेवपाचो प्रयत्न केलो. मागीर तेमकां आमी तेका प्रेशर घालता तेमी आमकां सांगलें आतां त्या वेळार तेणी कितें जालें करता म्हणलें. आनी त्या प्रमाणे ते पयर तेमी थोडे कडेन डांबरकाम केलो. खरें आंदोलन केलें दुप्यामा रस्त्या खातीर आनी तेजो म्हणजे शब्द आसलो दुप्यामा रस्त्याचो, पण तेमी हांगा डांबर घातलोच ना. ह्या फोंडा फोंड जाल्ले आसात आनी डबल हांगा चलपा सारकी परिस्थिती ना भुरग्यांनी. पडल्यार पसून फुटून वयतली अशी परिस्थिती आसा. आनी आतां तेणी संपर्क केलो. पयलीं हांव काणकोण डिपार्टमेंटाक PWD डिपार्टमेंट तेजे कडेन कोण नासलो, येयना येयना तेजे हांव फोनाचेर उलयलो. ताका विचारल्यार तो म्हणटा आमी ह्या जो रस्त्याचो एस्टिमेट केला म्हणटा. मग तुमगेल्या आंदोलनाचे काय उपयोग जालो ना? आंदोलन जालें म्हणजे कसं म्हणजे हेणी थंय आमच्या दोळ्यांत धूळ केली. आमकां सांगलें रस्त्याचो एस्टिमेट जाल्लो आसा, पण आतां पयलीं हांव रस्त्याचो एस्टिमेट जालो ना. दाखोवन दुसऱ्या रस्त्याचे डांबरीकरण केली काय कितें? केलाच. हांगा कितें जालें न्ही तेमी केला बोंड प्रायवेटी कशी घेतली म्हाका खबर ना. कित्याक हे लोक आमदाराच्या हेजेर नासतले, मतदारा यादी नासतले, मतदार नासतले, किंवा तेगेल्या हेतून आसतले म्हणजे तेगे लिस्टान आसतले. ताका लागून हो मुद्दम ह्यो आमदारान एखाद्या रस्तो सायडीन दवरलो आसपाक शकता अशें हांव म्हणटा. आतां इंजिनियर कितें म्हणटा? आतां इंजिनियरान म्हाका कितें सांगलां आपल्याक पळय ह्या रस्त्याची NOC मेळना. खरें कशी NOC? ऑलरेडी एक्सिस्टींग हांगा डांबोर आसा, मागीर हांगा सोलिंग केल्लें आसा, डांबोर घातला आसा आनी NOC काय गरज आसा? जेन्ना सरकार आसता पळय खंयचे पंचायत पार्टी जावं मागीर PWD जावं NOC मेळटकच डांबोर घालता. इतल्या डांबोर आसतना तो म्हणपाक शक्यच ना. कितें चल्ला पळय मागीर हांगे हें ना, कोऑर्डिनेशन ना, पंचायतीचें कोऑर्डिनेशन ना, PWD डिपार्टमेंटाक कोऑर्डिनेशन ना. खरें मागीर आतां NOCची गरज ना. ऑलरेडी एक्जिस्टींग हांगा डांबोर घातलो आसा. आतां फक्त एस्टिमेट करपाचो आनी परत डांबोर घालो. फाटले जो आमगे सरपंच आसलो देवेंद्र नायक 10 वर्सां पयलीं हांगा डांबोर घातलो. तेणी कसो घातलो? सगळी NOC घेवन पाठपुराव करून घातलो. आतां त्याच धर्तीचेर तुमी घालपाचो. आनी तुमकां घालपाक कितें तुमचे कडेन पांय पडचे पडटा. तुमकां आंदोलन करपा जाय आमी, तुमकां सगळें तुमचे कडेन डेली पांयपटी मारपाच्यो ना न्ही. ह्या संबंदा हे जे आतां स्थानीक जे पंच आसा रामू नायक तेचे कडेन बी तुमी उलयले काय कितें? आतां तेणी उलयलो. तेणी पळय सांगलें म्हाका 10 दिसां भितर तेणी जाता म्हण सांगलें म्हण. पण तेमी रामू नायकाक बी अंधारान दवरला. रामू नायक सारकी सत्य परिस्थिती सांगलें ना. मर ऑफिसर जे लोकप्रतिनिधी आसा तेमकां गुमराह करता. 100%. कित्याक आमकां गुमराह केलो. तेमी लास्ट टायम कितें दुब्यामा रस्त्याचो एस्टिमेट जाला इमिडिएटली ह्या पावसाक घालूंक शकना. पावस पडटा म्हणटा मुन्सिपालिटी आमी घालता म्हण. पयलीं आतां हांगा डांबोर ना काय ना. आमी पळोवपा आयले, मागीर पळोवपा आयले डांबराची क्वॉलिटी. पयलीं हांगा डांबोर ना. आतां फुडले स्टेप तुमगेले कितें उरता? काय ना. आतां हांव म्हाका पळय सत्य परिस्थिती म्हाका कळ्ळी आसा. हांव तांकां आतां थोडो टायम दिता. तेमी आतां सादूर जावचें. हांव येवचे पयलीं हांगा एस्टिमेट जावन डांबोर घालपाची तयारी तेमी करची. जाल्यार तांकां बाकीच्या आमच्या एका समोर जावचें पडटलें. आतां ह्या वाड्यार ऑलमोस्ट 360-300 लोक रावतात. ह्या वाड्यार हांगा ल्हान भुरगीं आसात. हांगा वेगवेगळे समाजाचे लोक रावतात. हिंदूचे रावतात, क्रिस्तांवां रावतात, मुस्लिमां रावतात आनी सगळे एकोप्यान रावतात. ह्या रस्त्याक समज डांबोर पडलो जाल्यार तांकां वाहनां व्हरपाक किंवा थंय चलत वचपाक बऱ्याक पडटा आसलो. पण ह्या सरकाराक बेजबाबदार ह्या प्रशासनाक लागून, बेजबाबदार प्रतिनिधी लागून हांगा रस्त्यार डांबोर पडना. कळ्ळें? आनी आयका डांबोर तुमची कोणाला बापायची घालना, पयशांची घालनात, कोणा पर्सनल फंडांतल्यान घालनात. आमचे लोक जे घामघाण हांगा काम करून टॅक्स पडटा त्या टॅक्सा पयशांतल्यान घालप आसता तो. आनी कथं म्हणटा पळय हांवें केला, तुवें केला, कोणी तुवें केला? तुमी कांय करनात. आमचे टॅक्साचा पयशे तुमी प्रॉपर मॅनेजमेंट करून तो त्या ज्या जाग्यार गरज आसता थंय घालप पयशे. तेणी हें काम करून घेवप.
आतां हे व्हडले भाशण मारता भक्ती मारता पळय हांवें केलां कांय हांवें केलें ना आमगेले पयशे तुमी सारकें प्रोविजन करून घालप तुमी एक हें अशें एक मेन चीफ इंजिनियर अशें चीफ म्हणून म्हणजे प्रमुख अशें तुमी ते घरांतले हेड ऑफ द फॅमिली आसता तसो तुमी सगळे बाबा प्रत्येक रुमाक कितें कितें जाय तें पळोवन करप तुमकां इलेक्ट केला आनी तुमी आमची कुस्तार शकतात तुमकां म्हयन्याक पगार आमगेलो तुमगे म्हयन्याक तुमगे ते हें आसा हें आसा पळय तुमगे स्टाफ आहा तांकां पगार आमगेलो तुमगे गाडी आनी डिझल आनी पेट्रोल आमगेलें तुमी एक गाडी न्ही 4-5 गाडी घेवन भोंवतात कोणा बाबा पयसो अरे ते पयशे हांगा डायवर्ट करा ना हें काम करा मरे विकसीत भारत तुमी नेटान भोंवल कितें जालें विकसीत भारत जालो 4 गाडी फाटल्यान भोंवल की विकसीत भारत आनी हे सामान लोकांनी कितें करपाचें